लोकांक खूब हुस्को जाल्लो आसा की कोणाची घरां मोडटलीं, घरां मोडप म्हणजे आख्खो संवसारूच तुटलो. सो काल असो एक विशय जालो जेन्ना RVNLचे लोक आयले, कॉन्ट्रॅक्टर्स आयले आनी आपणाचो तो मार्कर आशिल्लो तो शिफ्ट केलो. त्या लोकांच्या घरा कडेन आयलो वेलसांव, एका जाग्यार मळ म्हणटा पळय थंय. सो ताणें म्हाका फोन केलो, हांव पावलो तांकां आनी तें काम बंद केलें. आनी तांकां सांगलें कॉन्फिडन्स बिल्डींग मेजर जाय. लोकांक हुस्को जाल्लो आसा, कोणाचें घर मोडटा, कोणाचें आनी कितें, कोणाचें टॉयलेट ब्लॉक मोडटा, कोणाचें स्टोर रूम मोडटा. सो त्या खातीर हांवें काल कलेक्टराक रिक्वेस्ट केली, एक मिटींग घेवया म्हणें. लोकांक कळपाक जाय वॉट इज द ग्रावंड सिट्युएशन. जें पळय एक्विजिशन जालां, RVNLाक पळय एवॉर्ड मेवला, तो कितें एवॉर्ड मेवला आनी आमच्या लोकांच्या घराचेर कितें असर पडटलो. आयज ते मिटिंगेन सगळें डिस्कस जालें. RVNL एश्युरन्स दिला की कोणाचेंच घर मोडना म्हण. बट तरी पूण ताणें सांगलें म्हूण आमी एक्सेप्ट करिना. सो आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन मागलां वेर प्रॉपर सर्वे जातली, डिमार्केशन जातलें. डिमार्केशन टोटल अलॉंग द ट्रॅक्स. हातूनच जेन्ना डिमार्केशन जातलें आनी आमचो सर्वेयर आसपाक जाय, गोंयच्या सरकाराचो DSLRाचो सर्वेयर आसतलो, तेन्ना लोकांक आमच्या एक एश्युरन्स मेवतलें आमची घरां सेफ आसा. प्लस आमी तांचे कडेन मांग केल्या, थोडीं घरां लँडलॉक्ड आसा. तुमी रिटेनिंग वॉल बांदतले, लोक थंयच बांदून उरतले, कशे भायर येतले, कशे कम्यूट जातले. कोणाक बाजारान वचपाक जाय, इस्कॉलान भुरग्यांक सोडपाक जाय. सो तें डिस्कशन जालां आनी RVNL कडचे आमी एक एश्युरन्स घेतला की हे प्रॉब्लेम सॉल्व कर. आनी ताणें सांगलां येस, वी वील सॉल्व दीस प्रॉब्लेम एंड कीप दॅट प्रॉपर एक्सेस लोकांक. सो हें आयज सगळें डिस्कशन जालां. सगळ्या लोकांक विचारलें कोणाक कितें हुस्को आसा, कितें डावट आहा तो आयज फुडल्यान मांडपाचो. सो इट वॉज अ गूड मिटींग. आनी आमी ट्यूजडे येता त्या मंगळारा दीस डिमार्केशनाचें थारायलां 10 वाजता. वेलसांव विलेज, सर्वे नंबर 18/1. आनी प्लस जे नाल्ला आसा, ड्रेनेज, नॅचरल ड्रेनेज त्योय पुल्लेल्यो आसा. तो तांचे कडचे इन्शुरन्स घेतला. ह्यो नाल्ला बांदून दिवपाक जाय तुमी. ह्यो तुमी पुल्ल्यात, ह्यो बांदून दिवपाक जाय. आशिल्ले तो क्लियर करपाक जाय. कित्याक ते काम करून वेतले, फाल्यां फ्लडींग जातलें. मागीर ते लोक खंय धांवतले, सरपंच खंय धांवतली. सरपंचांनी प्रस्ताव मांडलो आनी ताणें एश्युरन्स दिला आमी सगळें क्लियर करतले. बट आमी सांगलां WRDचो एक रेप्रेझेंटेटीव आसपाक जाय आनी ताणें सर्टिफाय करपाक जाय येस हो नाल्ला आसा आनी हांगच्यान पावस जेन्ना येता उदक सगळें क्लियर जातलें. सो अशे खुबशे इश्यू जे आशिल्ले ते आयज ते सगळे भायर आयले. लोकांक हुस्को आशिल्लो तो आयज क्लॅरिफाय जाला. ओके, आज न्हू आमगे विलेजी वेलसांव अराउंड 8 हाउसेस तेंगे प्रॉपर्टी गौर हाडल्यान कितें प्रॉपर्टी आहा ती मातशे आमगे RVNL they came inside and they acquire केलें थिंग रिटेनिंग वॉल काडून सुटताली. सो ते लोकांन ऑब्जेक्शन हाडलें. सो टुडे वी केम हियर टू डिस्कस विथ MP and the collector, and they have given us this date that Tuesday they are coming there on the site to demarcate the area, because they had done the work without demarcating the area, and people were not sure where they are doing in their property, whose property. No intimation is given to the people. So because of people we came today over here to solve their problem. Yeah, they have assured us that they'll work for the people to see that their land will be demarcated, and whatever compensation they are supposed to get, they'll be getting it. We have raised issue of restoration of drains also, no? Yeah, there are a lot of drains during the work they had done. They have just bulldozed the work into the properties. The drainages are broken. So I discussed with them to retain them, get them back to the normal position for the water to be flow. Especially during monsoons, it's a problem. Your name? My name is Daina Govia. कलेक्टराक मेवपाक गेल्ले कित्याक
रायट सिन्स 2016 7 वर्सां जाली. इनफॅक्ट 2008 हे स्टार्ट जाल्ले. 15 years बॅक आमी हो प्रोजेक्ट ओपोज केल्लो, पूण 2016 परत हो प्रोजेक्ट येयलो आनी रायट फ्रॉम लास्ट 7 years आमी सांगता की सरकाराक की पयलो हो प्रोजेक्ट डबल ट्रॅकिंग आमकां नाकात. आनी ह्या डबल ट्रॅकिंगाक लागून गांवचे लोकांक भरपूर त्रास जाता. शेतां भाटां पिड्यार जाता, लोकांचे घर डिमॉलिश जाता, व्हायब्रेशनाक ऑलरेडी त्रास जाता, कोल पोल्युशन पळय ते जाता, स्पिलेज पळय जाता, थिंगा आयज शेतां आयज पिड्यार सगळे ते जाता. तो इश्यू तेका लागून आमी नाका म्हणटाले. सो तरी पासून वी हॅव बीन गोईंग टू द कलेक्टर. बट वॉट हॅपन येस्टरडे की RVNL जबरदस्ती चोरयेनी इलिगली काम स्टार्ट केले, एज दे बीन डुईंग फॉर सेवरल इयर्स इन वेलसांव विलेजीस. सो आतां हे लोक दोंगर कातरून ओनर्सांक सांगिनासतना एक काम स्टार्ट करता. आतां डिमार्केशन जावंकूच ना, म्युटेशन जावंकूच ना, 1 and 14 फॉर्म क्लियरूच ना, डॉक्युमेंटेशन कोणाकडेन ना, काम स्टार्ट. म्हळ्यार आमी आतां पळयलेलें आसता. सो तेका लागून हे बोबाड जाले काल. आनी हेजे पयलीं आमी पळयलेलें आसता की आमचे जे वॉटर बॉडीज पळय आहा ते पुरोवन ते ब्लॉक करून ते काम चालू केल्ले, जबरदस्ती लँड फिलिंग केलेलें आसा, सगळें जबरदस्ती काम. सो टुडे वी आर होपिंग that we are thankful to the honorable MP first for initiating this meeting, and collector, deputy collector, mamladar, RVNL officials, they सगळे आशिल्ले. Now they have promised us of following the due procedure which was never followed by RVNL in places of Kasauli and Velsa. So we expect the collector to see that proper procedure first is followed, and secondly we are hoping that certain small grievances which are there of the people, that also will be addressed. आणि जो आमचो लॉंग पेंडिंग डिमांड आसा, कित्याक आयज कुले प्रोजेक्ट ड्रॉप जाल्लो आसा, स्पेशल प्रोजेक्ट. हे स्पेशल प्रोजेक्टाच्या नावाचेर आयज हो स्पेशल प्रोजेक्ट आतां उरूंक ना. हो प्रायव्हेट प्रोजेक्ट, हो अदानीक प्रोजेक्ट, हो कोल हाडपाचो प्रोजेक्ट. सो आमी तरी सरकाराक म्हणटा की आमकां हो डबल ट्रॅकिंग नाका, कित्याक एज पर द सुप्रीम कोर्ट ही ट्रॅक ऑलरेडी अंडर युटिलायज्ड आसा. सो एटलिस्ट जी आमच्या गांवांत पळय तो ट्रॅक वयता फ्रॉम ROC टू इझोर्सी, तो ड्रॉप करचो, कित्याक आमची घरां लागीं आसा. व्हायब्रेशनाचेर, एअर पोल्युशनाचेर आमकां आयज त्रास जातले. आयज आतां सेटबॅक पळय आसा, आयज ट्रॅक लागीं येतलो आनी आमकां आतां इन फ्युचराक ती लँडलॉक जातलो. पण फ्युचरान लोक कशे बांदपाचे, सोडपाचे गांव? इट विल बी अ सिच्युएशन दॅट नोबडी विल स्टे इन वेलसांव विलेज देन, because in future फाल्यां ते क्रॅक जावन पडलें घर, I will not able to repair it. So all these issues the government has to look at, and there is no hurry of having double tracking. So we are hoping that the government listen to us and address our issue.